दिवचले आयोजित केलेल्या ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग आणि जागृत शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय वैजकी संघटना, दिवचल फाटो आणि दिवचल सामाजिक भलायकी केंद्राच्या सहकार्यान दिवचलच्या तालुको कायदो सेवा समितीन संवसारीक बायलां दिसा निमतान ह्या शिबिराचे आयोजन केले। उक्तावण सुवाळ्याक विजयालक्ष्मी शिरोडकर मुखेल सोयरी ह्या नात्यान हजर आशिल्ली। तशेंच ह्या वेळार दिवचल न्यायालयाची न्यायाधीश शुभदा दळवी, कॅन्सर तज्ञ दोतोर शेखर साळकार, दोतोर मेधा साळकार आणि हेर मनीस हजर आशिल्ले। इम्पॉर्टंट पार्ट असा की गोंयांत सगळ्यात नंबर 1 कॅन्सर बायलांचो आसा। बायलां ह्या खाद्यांनी धरून म्हणजे जर अराउंड 1500 म्हाका नवे पेशंट दर वर्सा कॅन्सरचे आमी गोंयांत पळयतात, म्हणजे गोंयाचेच उलया बाकीचे मागीर तातूंत भितरले ऑलमोस्ट 300 पेशंट हे बायलांचे ब्रेस्ट कॅन्सर आसतात। प्लस इन एडिशन मागीर युट्रस आणि ओवरी आणि बाकीचे हेर कॅन्सर आसा ते मेळून ऑलमोस्ट 60% ऑफ ऑल कॅन्सर्स आर ऑल विमेन रिलेटेड कॅन्सर। आणि त्याचे सर्जरी आसा की बेगीन जर तुम्ही आयली जाल्यार तुम्ही टोटल बरी जावंक शकता। ओनली मेसेज यू हॅव टू टेक इज अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लायफ। की तुम्ही टायमार जर आयली जाल्यार एकदम टोटली बरी जावंक शकता। हांवें हांगा क्राउड एक्सपेक्ट केलो तितलो अजून येवना, तरी गोंयकार आमचे सदांच मातशे सुशेगाद लेट पावतात। तरी आमच्या ह्या कार्यक्रमाचो सगळ्यांनी तुम्ही हांगा येवन फायदो घेवचो।